असताना गव्हर्मेंट हिंगा इको प्रोजेक्ट आणि सेकंड ही जावन आसा ज्या एरिया आमी उबी आहा ही जावन आहा माउंट मॅरी चॅपल विच इज स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट. त्या मोन्युमेंटा सायडीक तेंच्या प्रॉपर्टी सायडीक सायन हो प्रोजेक्ट बफर झोनान इगोजी चॅपलाच्या मोन्युमेंटाच्या बफर झोनान हो प्रोजेक्ट येता. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान जेन्ना असले प्रोजेक्ट हाडटा तेणी जाग्यार वचोन इन्स्पेक्शन करून व्हेरीफाय करूंक जाय बाबा ह्या जाग्यार इट इज फिजिबल सुटेबल काय ना तें. तुम्ही पळयलां आसतलें कितले ग्रीनरी पॅच आहा, इतले थोडेच एरिया असे ग्रीनरी पॅच उरलेले आहा. जर तो गव्हर्मेंट तीच ग्रीनरी काडूंक असो ओल्ड गोवा म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी ओल्ड गोवा कॉन्क्रीट जंगल जातले अशें आतां आमकां दिसता. तशें ओल्ड गोवा आसची ना म्हणून जेन्ना आमी व्हेरीफाय केले बफर झोन येता कायद्यान ह्या बफर झोनान कांयच येवंक शकना. नो डेव्हलपमेंट बफर झोनान. त्या बफर झोनान हेणी ते मॅन्युप्युलेट करून त्या बिल्डरान मॅन्युप्युलेट करून हिंगा प्रोजेक्ट हाडलेलो आहा. कित्याक जर तो अशें फाल्यां जर इतले आमचे बफर झोनांनी प्रोटेक्टेड एरियाच्या बफर झोनांनी हे प्रोजेक्ट येयले फाल्यां आनी हांव हेरिटेज उरतले हांगा सगळे कॉन्क्रीट जंगल जातले. तुमचे आमचे स्टेट नॅशनल प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट्स आहा एसआय प्रोटेक्टेड तेका बफर झोन माग कोत्ता म्हणून. पूण आतां तेणी स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट सोडलेले. हांव मागता गव्हर्मेंटाक लागीं जितले स्टेट प्रोटेक्ट आहा ऑलमोस्ट आमकां 7 हिंगा ओल्ड गोवा स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट्स आहा तितल्याकूय तेणी बेगीनच्या बेगीन बफर झोन माग करचे. स्पेसिफीक हेरिटेज सेंट्रीक प्लॅन दिवपाक जाय गरज. एटलीस्ट हे आतां कितें उरलां तें सांबाळपाक जाय. ऑलरेडी गेलें तें गेलें पूण गव्हर्मेंटान हे कॉन्सन्ट्रेट करून हे आमचें सांबाळपाक जाय उरलां तें दायज.